आतां तूं खबर आसतलें स्ट्रे कॅटल जे फोंड्या भितर आसा तेज्या खातीर आमी हांगा एक गोशाळा जी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा अप टू डेट डेवलपर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हेका जें काम पडलां ते 15,59,000 ह्या अमावंटाचें पडलां आनी तेणें काम तुम्ही पळयलां आसा तें जोरान काम चालू आसा आनी हांगा 2 सेक्शन आसा ते 2 सेक्शनांत आमी ते रॅम्प करून सोलिंग आतां PCC घालतले आनी म्हाका दिसता एक 15-20 दिसां भितर हें सगळें काम वयर शेड घालून सगळें काम जातलें आनी जी गोरवां आसा तांकां आमी थंय आमी ते एकदां ही जातकीच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमी दितले एनिमल हजबंड्रीक तेन्ना आमकां ती गाडीय मेळटली सो एक हे म्हाका दिसता 20-25 दिसां भितर एक 20 दिसां मॅक्झिमम 20-25 डेज हेजे भितर काम जातलें आनी बरी सुवातली जेन्ना सगळीं गोरवां जी आसा स्ट्रे कॅटल्स तांकां मागीर सगळें आमी हांगा हाडून दवरतले आनी जागा बी खूब व्हडली आसा सो हेज्या खातीर म्हाका दिसता आमी हे बरें आमचें खूब फास्ट काम चालू आसा आनी रोखडेंच जातलें. कितली एरिया आहा अरावंड ही टोटल? ना एरिया ती खूब आसा ती पूण आमकां ही जी आमी बांदला ही स्ट्रे कॅटला खातीर हांगा तांकां रातची ती हांगा थंय ग्रेजिंग चरपाक वतली आनी मागीर ती हांगा येवन तांकां हांगा रातची ती बसतली तांकां मागीर कितें खावड बीन घालतले ते NGO जे आसा तांकां आमी जे टायप करता. सो आनी कॅरटेकर बी हांगासर तुमगेले मनीस आसतले काय? ना ते NGO कडेन आमी जे टायप केले पळय तेंचे सगळे ते सगळे हे करतले ते गोरवां आमी जेन्ना आमी तांकां हे दितले वेहिकल ते सगळे तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची. पोंडा सिटी खातीर जो आमकां हे आयला गव्हर्मेंट ग्रांट्स आयला ते पोंडा सिटी विदीन पोंडा म्युनिसिपल लिमिट्स सो हे खूब आनंद जाता की बेगीन जातलें काम आनी जी गोरवां स्ट्रे कॅटल जी बसता सगळे फोंड्या सिटी भितर तांकां आमी हांगा हाडपाक बेगीन ऑक्टोबरा फर्स्ट विका भितर हे जावपाक जाय. कितलो एक्सपेंडिचर? 15,59,000 अप टू डेट डेवलपर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हेका हे काम पडलां आनी तो कसो एक काम मॅक्झिमम जाला फक्त सोलिंग आनी PCC करपाचें आसा दोनी सायडीन आनी मागीर आनी शेड आनी उदकाचो सोर्स तुमकां आसा हांगा? हांगा आसा उदकाचो सोर्स. कितली अशी गोरवां उरपाक शकता अशी अंदाज कितें? आतां हे 30-60 मिटर आसा प्रोविजन केला सो लेंथ हांगा 30 मिटर आनी हे 30 मिटर आसा टोटल 60 मिटरा भितर जाता तितले आमी हे कळूना कितली जातली ती 60 मिटरान जाता तितले. आणि एरिया एकदम ही जागा बरी सुंदर आसा आनी गोरवांक चरपाक बीन पळय दिसा सोडले की हांगा बरी व्हडली म्हाका भरपूर आसा ग्रिनरी तुम्ही पळयतात तुम्ही पळयलां की गोरवां सारकें एकदम बरें कितें बांदून घालपाना तेंका हाडून तांकां हांगा चरपाक मेळटलें सांजचे वेळार ओपन सोडटले? ओपन सोडटले बांदून दवरपाना तेन्ना ओपन सोडटले म्हणजे ग्रेजिंग हे करून तेचे बरी कुयदाद घेवपाकूय मनीस आसतले. आनी NGO केलेले आमी टायप केला सो ते तेंचे खंयच्या NGO कडेन केला टायप तुमी आतां पर्यंत? एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल फॉर एनिमल एंड वेलफेअर ऑर्गनायझेशन तेजेर ओके.